पेडणे पालिकेच्या वेंचणुकेक उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान दवरिल्ल्या पॅनलांतले 6 जाण वेंचून हाडपाक बाबू आजगांवकाराक यश आयलें। पेडणे पालिका वाठारांत रावपी मतदारांनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान दवरिल्ल्या पॅनलांतले 6 उमेदवारांक वेंचून दिले, जाल्यार 4 उमेदवारांक घरा बसोवन तांच्या विरोधांत बशिल्ल्या उमेदवारांक वेंचून दिल्यात। वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातकीच बाबू आजगांवकार जैतिवंतांक मेळ्ळो। नवो नगराध्यक्ष भाजप पुरस्कृत पॅनलाचोच आसतलो, अशी माहिती आजगांवकारान पत्रकारांक दिल्या। पेडणेकरांनी हो आमकां विजय दिला, त्यांचो विश्वास तेंच्यांनी हो विश्वास आमचे म्युनिसिपालिटीचे दवरला, आमचे कॅन्डिडेटांचे। तो विश्वासाक आमी पात्र ठरतले आनी पेडण्याचो विकास घेवन आमी फुडें वयतले। ह्या इलेक्शनाक म्युनिसिपालिटी भितर चडशे आमचेच उमेदवार आसलेले, काही उमेदवार डिफीट जाल्यात, पण काही उमेदवार जिखलेले आहात ते आमचेच आहात। आमच्या इलेक्शनाक हार जीत ही आसताच, हारलो म्हणून मनशान पयस जावचें न्ही, परत कामाची सुरवात करची। बाबू आजगांवकरी हारूनच परत जिखलो आहा। तशेंच हे आमचे जे कॅन्डिडेट आहात, म्युनिसिपालिटीक न्याय दितले, प्रामाणीकपणान म्युनिसिपालिटी चलयतले, हो विश्वास पेडणेकारांनी दवरचो आनी ते आमकां फळ मेळ्ळेलें। आज जी प्रगती गोंयभर चल्ल्या डॉक्टर प्रमोद सावंताची, आज सगळे म्युनिसिपालिटी आमचे आयिल्ले आसात, एक कुंकळी सोडून जिल्हा आमचे आयिल्ले आसात आनी फुडचें गव्हर्मेंटूय आमचेच आसतलें आनी ते डॉक्टर सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल आसतलें। तेजें जें काम आनी तेजो जो विश्वास लोकांनी असोच दवरचो आनी प्रगती आमच्या गोंयची करून घेवची। हांव जे निवडून आयल्या तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी प्रामाणीकपणान आनी लोकांक जाता तितलो विकास करपा खातीर हातभार लावचो। आमचो तांकां फूल पाठिंबो आसतलो हे गव्हर्मेंटचो, आनी जो विश्वास जो पेडणेकारांनी दवरला ताका आमी केन्नाच विसरूंक शकना। तेंचो विश्वासाक पात्र धरून आज आमी हे म्युनिसिपालिटी चलयताले। जे जे कार्यकर्त्यांनी हे कॅन्डिडेट आमचे निवडून हाडल्यात तेंचो हांव आभारी आसा। पेडणेकारांनी असोच विश्वास दवरचो। पेडणे हो मतदारसंघ गोंयच्या भितरलो एक आदर्श मतदारसंघ करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मिडियांनी आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दितले अशें आशा व्यक्त करता। जितले कॅन्डिडेट आयल्या निवडून तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी लोकांक घेवन फुडें वयचे आनी विकास घेवन फुडें वयतले अशी आशा व्यक्त करता। बाबा एकच प्रश्न, नगराध्यक्ष फुडलो कोण आसतलो? नगराध्यक्ष ठरतलो, आमचोच जातलो, कांय भिवपाची गरज सर। जी जे 4 अपक्ष आसात ते तुमकां सपोर्ट करतले कशें काय? तें तेंचेर अवलंबून आहा। चड करून म्हाका दिसता तुम्ही घेतले सर? ना, येतले तेंकां आमी घेतलेच, कांय ना तेजे भितर। आणि जे वासुदेव देशप्रभू जे असले त्यांना वासुदेव देशप्रभू म्हणतो बरो आमचो जो विद्वान आनी बरो म्युनिसिपालिटी भितरल्यान मार्गदर्शन करपी असो कॅन्डिडेट आमचो एक पडला, तो म्हणटा तो वासुदेव देशप्रभू। हे आमकां खूब तेजे बद्दल फील जाला, कारण वासुदेव म्हणतो तेजें आमी फुडें मार्गदर्शन घेवनूच आमी फुडें वयतले। ना सर, तो पडलो सुद्दां जाला, तेजें मार्गदर्शन घेवन आमी फुडें वयतले, तो आमचो लिडरच आसतलो। सर जे 10 मनोज आयलो आमचे कडेन, एक म्हणजे 10 पैकी 7 जण जे 3 जण तुमचे आशिल्ले ते खंय कमी पडले अशें दिसता तुमकां? ना, चांगली न्ही आता। वासुदेव देशप्रभू बरें काम करपी विद्वान असो मनीस, पण लोकांनी विश्वास तितलो दवरूं ना, तेजेर आमी कितें करूं शकतात। आमचे कॅन्डिडेट सगळे बरेच आसलेले, दुसरे कॅन्डिडेट आमचे कडेन मागताले टिकेट तेजे भितरल्यान, पण काही लोकांक आमच्यान दुखोवपा जायना आनी सगळ्यांक मेळटली अशें हें ना, खंय कोणाक तरी एकट्याक मेळूं शकता। तेजे भितरल्यान मेजॉरिटी आयली म्हणल्यार पेडणेकारांनी आमचेर विश्वास दवरला। माझ्या ज्या नागरिकांनी आज हो विजयी म्हाजो बहुमतांनी दिल्लो आसा, ह्या नागरिकांचे खरें म्हटल्यार हांव त्या दिसाच्यान ऋणी आसा जेन्ना फक्त हांव एक गृहिणी आसलेले, त्या वेळार तेंच्यांनी म्हाका साथ दिवन 223 मतांनी म्हाका निवडून दिलेले आसा आनी हे ऋणी हांव आज जन्म म्हाज्या तेंच्या सदैव ऋणी उरलेले आसा। आज तेंच्यांनी म्हाज्या कामाची पोच पावती म्हणून हे वोट्स म्हाका दिल्लेले आसा आनी हांव खरोखर तेंचे सदांच जन्म हांव तेंचे सदांच ऋणी आसताले। महत्वाचे श्रेय म्हणजे म्हज्या मतदारांक, तांच्यांनी आज दीस रात एक करून म्हणटात तशें कामाची म्हाज्या पावती तांच्यांनी म्हाका दिली। 10 वर्सां हालीं हांव पयलीं नगरसेवक आशिल्लो, कालच्या फावट नाशिल्लो, पण आज परत नगरसेवक निवडून हाडपाक तांचो खरोच सगळे भुरगे यूथ जे म्हाज्या फाटल्यान रावले, सगळे मतदार म्हाज्या फाटल्यान रावले, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आनी आमचे लाडके मंत्री
बाबू आजगांवकार उपमुख्यमंत्री हे म्हाज्या फाटल्यान सामके पूर्ण पाठिंब्यान रावले. ताका लागून हो विजय सहज जाल्लो आसा. कॉन्फिडन्स आशिल्लेंच की हांव निवडून येतलो, पण इतल्या भरघोस मतांनी इतले प्रेम लोकांचे आनी इतके कार्यकर्त्यांचे आसतलें हें हांवें गृहीत धरिल्लें. तरी सुद्दां एक धाकधूक आसता मनशाक की कितें जातलें कितें ना. शेवटाक मत हे लोकां कडेन आसता, पण ताची पावती लोकांनी दिली, सगळ्या मतदारांनी दिली. जर अनुभवी जर कॅन्डिडेट जर पळयलें जाल्यार तुमी आनी उषा नागवेकर आसा, तुमी क्लेम करतले काय कितें नगराध्यक्ष? क्लेम आसतलीच म्हजी 100% आसतली क्लेम. कित्याक हांवूय एक सक्रीय कार्यकर्तो खूब वर्सां काम करता बीजेपीक. म्हाका दिसता 1995 पासून आज पर्यंत बीजेपीक काम करीत आयिल्लो आसा. ताका लागून म्हजे क्लेम आसतलीच, कित्याक ताच्या पयलीं हांव एकदां निवडून आयिल्लो आसा. तातूंतलो एक्सपिरियन्स आसा, कामाचे एक्सपिरियन्स आसा, नगरपालिकेंतले एक्सपिरियन्स आसा काम करपाची, ताकद आसा काम करपाची. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची पयली ताकद आसा म्हाका. भरपूर खुशी जाल्लेले आसा की म्हाज्या वोटर्सांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट करून भरपूर मतांनी विजय मेळोवन दिल्लो आसा. आणि तशेंच भारतीय जनता पार्टीन म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका ही तिकेट दिल्लेली आहा. दुसऱ्यांदा निवडून येयला. मी सगळ्यात पयलीं म्हाज्या वोटरांक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे उपमुख्यमंत्री हांकां धन्यवाद म्हणटा आनी गोंयचे मुख्यमंत्री पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांकां धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी वॉर्ड नंबरान 1 जी कितें कामां आहा ती हांव सगळीं फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. सगळ्या लोकां बरोबर रावन फुडें व्हरतलो अशी हांव आशा बाळगतां. एकच प्रश्न आसा, तुमी इंडिपेंडन्स रावल्या हय. आनी बाबू आजगांवकर हाचो पॅनल आसा, हय. सो तुमी इंडिपेंडन्स रावतले की त्या पॅनलाक सपोर्ट करतले? ते पळयतलो हातूंत विचार करूं ना. अपक्ष कॅन्डिडेट खंयच्या वार्डांतले? वॉर्ड नंबर 5. मॅडम तुमी कोणाक श्रेय दिवपाक सोदता? हांव श्रेय कशें श्रेय सगळ्या आमच्या वाडेकारांचें काम करून तेंचे बरें करूनच तांकां श्रेय दिवंक शकता. बरं, तुमी अपक्ष रावलेले आसा आनी जो ऑपोजिशन आसा जे आमचे बीजेपी हे आसा पॅनल आसा, सो तुमी बीजेपी पॅनलाक सपोर्ट करतले काय कितें? अजून कितें तशें ना. आमचे म्हणजे आमच्या एक रोडाचो एक प्रॉब्लेम आहा न्हू, ते आमी रोडाचो पयलीं प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व करतले. बीजेपी